आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेले सुनावणेत पुलिशेन बुधवार आपले म्हणणे मांडले। ताका जोड उत्तर दिवपा खातीर ही सुनावणी शुक्रारा दवरल्या। ह्या प्रकरणात आपल्याक आनीक मातसो वेळ दिवचो अशी मागणी पूजा शर्माच्या वकिलान केल्ली, पूण 5 जुलया उपरांत आनीक वेळ दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो। Has been listed day after tomorrow in the afternoon. In the meantime, we had claimed protection by way of interim bail. The court observed that interim bail is implied when the notice is issued, because they filed a big reply now alleging against my client, so it has demonstrated that she is innocent. Absolutely false. I have nothing to do with this. But I am just brought in for some 14 or 60 lakh something. घर मोडपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन पूजा शर्माक 1 जुलयाक चौकशे खातीर हजर रावपाक सांगिल्ले, पूण तिने आपल्याक फावना तेन्ना दुसरी तारीख दिवची म्हणून कळीत केल्ले। उपरांत पूजान पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।